संतोषान उल्हासान गीता गायाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटोंक जमल्या आता वळखता सोम्या परता ताकद आमचेर प्रार्थना अर्गा पाटयता वादा लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीता गायन तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो गायल्या Yamisa jite samay priya saat Devadin Sylvester Seravo, Devadin Diog Seravo, Devadin Conceição Seravo, Devadin Esperance Pinto, Devadin Lawrence Pinto, Anchatmya Gadin Misita Adolfi Seravo Nikutam Karkul, Apnak Medelia Besam Paso Deva Argan Sanbedita Adolfi Seravo Nikutam Karkul. Zalmati Sandarbi, Devagarga Sanbedita, Pauline Textera, Mysuru, Devadi Vincent Ani, Efresia Sukura Jatme Boson Misbedeta, Pauline Textera, Anikutam, Mysuru, Devadin Paul Textera Ani, Hilda Ani, Fermina Textera, Anchatme Boson Misdita, James Textera, Anikutam, Mysuru, Lionel Textera, Pratigre de Bosod Misdita, James Textera, Nikutam, Mysuru, Erga Sonbedita Peter and Chivan Lewis Bangalore, Sangata Sudevadina, Lidwin Lisa Chatma Bosod Misbedita, Peter Lewis and Kutam Bangalore. Abnacha Zalmati Sundarbi, Devagarga Sanbedita, Ashwini and Anjali Rodriguez, Erga Sanbedita, Lancy Pintuani, Kutam Bangalore, Devadina Anthony de Almeja Atma Bosod Misbedita, Denzel de Almeida, Mumbai. आपल्या जल्मदी संदर्भी देवारगां संबडिता जॉयसन डिसोजा आणि प्रिसिल्ला शर्मिळा मोंतेरो वर्काडी यसुरीर बसोत मागे आम्हा समेस्त बसोत मागे जे कोण आमक तन बसिला सुडास कडून त्यांचे बसोत या मिसाच्या बलिदान वेळार आम्ही मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा दया सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. संवसारी जिविताच्या पयना वेळार आमी आसतना प्रामाणिकपणाचें जिवीत देवाक चड मान वता म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता. आमचें जिवीत प्रामाणिकपणाचें जायसे आमी नितळ मनाचें जायसे मुखार एक पाठयेक आसलेले व्यक्ती आमी जावंक नसो म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती पासारतना तशें गुणांनी वाडोवंक आनी जिवोवंक आनी सस्नाचें जिवीत जोडोवंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळ सोम्या तुजें उतर आयकून पडिनासतना आमच्या तुकुशे प्रमाणे जिवन अप्रामाणीक आमी जाल्ल्या पासून पश्चात्तापवता हांव भक्षणे मगोन म्हणटा. तुजे दयेन आमची पातकां भोगो सर्वेस्परा. तुझे दयेन आमची पातकां भोगो सर्वेस्परा. मगळ समया आमच्या भाव भयणी आमी अप्रामाणीक जाल्या तांकां आमी दुखो दिल्लो आसा तुकाय आमी दुखयलेलें आसा पश्चात्तापोवन भक्षणे मगोन म्हणटा. तुझ्या दयेन
आमची पातकां भोगू सर्वेस पोरा तुझे दये आमची पातकां भोगू सर्वेस पोरा. बगळ समया आमी तुजें हें उतर आयकता आनी तुका भासयता आमी तें करता म्हणून. पूण जायते पोटी आमी तें पाळिना, आमच्या करण्यान आमी व्यक्त करिना. ह्या मुखांतर तुका आमी मोस केल्लो आसा, तुका दुखयलेलें आसा. पश्चात्तापोवन भोगसणे मागून म्हणटा तुझे दयेन आमची पातकां भोगो सर्वेस पोरा. तुझे दये आमची पातकां भोगो सर्वेस पोरा. सर्व पदवेदार देव आमचे एका कोळत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सोसाई. सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवाचा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागंता. सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया इगडी बुरदोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर ते सांव खातीर इरेद्या खातीर विशेष करून मागे. सर्व पदवेदार देव आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझे अगणित पदवी भोवकन पातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षणे दिवन तूं राखताय. आम्हा पातक्यांक सदां कणवळ्यान वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजांत रेगून सर्गीचें सुख आमी भोगिशें कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रावदेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता ते सारके न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या हायक हांव करता ते सारके न्हय वा तुमी करता ते सारके न्हय. नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकाक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच
जियेतलो तो मोरचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मारो म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर म्हाका शीक. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तार. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेतावन तुवें दाखयलें विश्वासीपण. केदीं विसरूं नाका पुर्विल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरी नाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. सा पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, जर क्रिस्तांतय कसलेय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी खणवळायेन तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पकड दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगर खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनाकात. बगर हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय. मुझे बकरे मुजो ताळो आयकता म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंत मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. प्रधान याजकांक आनी जुदेवांच्या मलगड्यांक जेजून म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरसी येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून दाखमळ्यांत काम कर. ना हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुता सरसी येवन तशेंच म्हणूंक लागलो. जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापाची कुशी केली
तांणी जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, सुंकागारांनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गेच्या रासांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवंक दिवंक म्हूण जुवांव आयलो, पूण तुमी ताका सत मानलो ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सत मानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मन बदलून तुमी ताका सत मानलो ना. देवाचें उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो, भुरग्यांनो, बोवा पुरब्याची सुवार्ता मातेवाच्या वंजलांतली आमी आज आयकली. दोगा पुतांचें दृश्टांत दिवन जेजू संवसारांत आमी कशीं आसांव, खंयच्या पुता बरी आसांव, आमी कितें करता म्हणलें स्पश्ट आमकां कळीत करचें प्रयत्न तो करता. पयलो पूत बापूय कितें म्हणटाळे, पुता तूं ताका म्हळ्यार वच आनी काम कर. तो म्हणालो, हांव वचना, म्हाका जायना. तूं जाल्यार वच, म्हाका नाका. त्या धका मेळ्यान काम करूं म्हाका नाका, त्या तोटान काम करूं म्हाका नाका, त्या गाद्यांत काम करूं म्हाका नाका. तुका जाय वच म्हणालो तो. पूण आपणे उलयलेल्या, आपणे सांगलेल्या उतराचो तो नियाळ करता, आठयता आनी उपरांत तो चिंता, आपणे म्हज्या बापायक तशें उलयंक नजो आसलें, आपणे म्हज्या बापायक तशें हांवें सांगूंक नजो आसलें, हांवें म्हज्या बापाय लागीं तशें उलोवंक नजो आसलें. म्हजो बाप गळटा, म्हजो बाप खस्ट काडटा, म्हजो बाप दाखो मळो लायता कोणा खातीर, म्हज्या खातीर, आनी हांवें ताणें विचारतना तशें जाप दिवंक नजो आसली म्हणटा. पश्चात्तापवता आनी तो दूख धरन आपलेस्तकी तो दाका म्हळ्याक कामाक वेता. पळया, आनी जेजू हें कोणाक सरी करता, हें जेजू पातक्यांक सरी करता. जी जायतीं पातकीं आसलीं, देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आपूण सारक्या जिविताच्या वाटेर ना, आपूण पातकाच्या वाटेर आसा, नासाच्या वाटेर आसा, यमकंडाच्या वाटेर आसा, आनी देवातून जायतें पयस आसा. देवान आमच्या खातीर इतलें पुरा दिलां, देवान आमच्या खातीर इतलें पुरा सोंसलां. हें पुरा आसतनाय देवान दिल्लें उतर पाळिनासतना देवातून पयस गेल्लो हांव खंडीत देवाच्या मोगाक प्राप्त जाल्लो न्ही. देखून हांवें जी परिवर्तन करची गरज आसा म्हणून पश्चात्तापवता, पतकाची दूख धरता आनी आपलें जिवीत तो सांडटा आनी नव्या जिविता कुशीन पाटी येता पळय तो पातकी. देखून जेजून म्हणलें आसा, असल्या थंय बाप चड संतोश पावता. पळया, मन बदलून जिणी परिवर्तन करून पाटी आयलेल्या एका पातक्यातय सर्गेच्या रासांत चड संतोश जातलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां स्वस्थ रितीन सांगता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून आकासरी जावन आमी आयच्या सुवातेंतलें निमाणें उतर आमी हांगासर आयकता जाल्यार सुंकागारांनी कलवंतां तुमचे पास पयलीं. कित्याक म्हळ्यार ही सुंकागारांनी कलवंतां आपणें केल्लें पातक वळखल्लें म्हणून, आपूण केल्लें पातक वळखून त्या पातकाची दूख धरन आपूण केल्ली सूख म्हूण समजून जिणी परिवर्तन केल्लीं ती जावन आसात. जेजूच्या काळारूच पळयलें जाल्यार प्रद्वाराक सांपडलेली स्त्री पळया, पात्रांक म्हूण आयलेलें तिका जेजून तिची सूख दाखोवन दिताना ती ओपता आपणाची सूख. आपणें तशें करूंक नजो आसलें, आपणें तशें जिवीत जिवंक नजो आसलें म्हणून ती परिवर्तन जाता, जेजूच्या मोगाची शिस्ती जाता आनी जिवंत जेजू तिका पयल्यान पयलें भेटता. पळया, सुंगा घाट्यार आसलो तो माथेव पळया, पातकी लोकांनी पातकी म्हूण वलयलेलो, आपूण पातकी म्हूण तो जाण आसलेलो. जेजून आपयतना सट्ट करून बायसन वेता, जिवीत परिवर्तन करता, जिवीत जोडता आनी ताच्या उपरांत पळया तो जाकेव. आपूण पातकी आपण जायत्यांक नुकसान केलां, आपणाक जायतें वायट केलां आनी आपणें हेरांक जायतें दुखयलां, लुटलां म्हूण सगळें तो जोण आसलो. आनी ह्या पातकांत हांवें रावचें न्ही, बगर नवें जिवीत जिवोवची गरज आसा म्हणल्यार त्या इरादान सोम्यांक पळोवंक तो आशेता आनी सर्गीच्या आनी त्या जेजूच्या हेच्या त्या वाटेर तेका सिकमोर रुखार तो सोडता आनी जेजूक तो पळयता. जेजूचो स्पर्श ताका जाता
जेजू ताच्या घरा येता ताच्या संगता रावता जेवता खाता आणि हे पळोवन तो परिवर्तन जाता आणि म्हणटा जे कोणाक हांवें नुकसान केलां धावट्यांनी पाठी दिता पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो परिवर्तनाचें जिवीत जाकोबाच्या त्या बाई लागीं सामाऱ्याच्या ती स्त्री दनपारा 12 वरार उदक करूंक आयलेल्या वेळार जेजून तिची पातकां दर दर म्हणून दाखोवन दिताना दर दर म्हणून सोडून दिताना ती सगळे आपल्या जिविताच्या पाठी वेता आणि फुडें आसलेलो एक मेसाया म्हूण ती ओपता आणि आपल्या पातकी जिविता पाठ करून एक नवें जिवीत जियेता आणि असल्या थंय सर्गीच्या राजांसर संतोष भोगता आणि तसल्यांक हांव आपोवंक लायला म्हणटा जेजू हांव आयला भाग्यवंतांक आपोवंक न्ही हांव आयला पातक्यांक आपोवंक सणून गेले सोदूंक हांव आयला आणि म्हज्या ताब्यान दिले एकल्याक सैत उगडायने बघ सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळत जाय एस म्हज्या बापाची खुशी वय म्हज्या मोगाच्या भोवणीनो भोव अपुरब्याचें लिसांव आज जेजू आमकां दिवच्या ह्या वखता पळया साऊल धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान पळयता हांव साऊल एक कांटो क्रिस्ताच्या वाटेक एक कांटो अडकळ फातर जावन आसलो कशें दमास्काच्या वाटेर घेतना पळया जेजूक भेटता जेजूचें तें रूप पळयता आपल्या हंकाराची गर्वाची कवळां सगळीं निकळून पडटात आनी तो कुड्डो जाता दिश्ट ताका आसना तसली परिस्थिती ताका येता पळया सगळे जिविताक तो पाठ करता साऊल आसलो पाऊल जाता क्रिस्ता खातीर मरता क्रिस्ताच्या फाटल्या द्वाराक जी विशीं मारतलो तो क्रिस्ताच्या फाटल्या उदाराच्या रक्तान आपली तालवार भिजयतलो तो पळया क्रिस्ता खातीर तालवारीक आपलें सीस कापूंक तो फुडें सरता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें जिवीत परिवर्तन अगोस्तीन आसलो अगोस्तीन भगवंत अगोस्तीन पुवी सभेचो महासांत महादोतोर म्हण ताका आमी उलयता हो अगोस्तीन एक पातकी कोटी मेळी नालिसायाचें जिवीत तो जिवन आसलो नालिसायाचें आपल्या आवयन कितलें सांगल्यारी मनिकाच्या उतराक तो मान दिनातलो आनी मनिकाच्या निरंतर मागण्याच्या त्या बळान वो आपलें पातक वळखून घेता पातकांतल्यान परिवर्तन जाता एक नवें जिवीत जिवोवचे प्रयत्न करता आनी आज तो पुवीस सभेचो महासंत हिप्पोचो बिस्प तशेंच पुवीस सभेचो दोतोर म्हूण नांव वाडला आनी भाग्यवंता पैकी श्रेष्ठ भाग्यवंत जावंक पावला पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आयच्या पयल्या वचपांत एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांत थोडे म्हणटात जाणारी थोडे म्हणटात हंकारी थोडे म्हणटात गर्वी साधुसेव शास्त्री फरिजेव पांगडाचे म्हणटात सर्वेस्पर करता ते समानी सर्वेस्पर करता समानी सर्वेस्पर पातक्या संगाता रावता पातक्या संगाता खाता पातक्या संगाता जेवता ते समानी सर्वेस्पर पातक्यांक सोदून येता तांकां परिवर्तन करता ते समानी म्हणून ह्या शास्त्र्यांनी आनी ह्या फरिजेवांनी सांगचें अधिक प्रसंग उलोवचें आपूण सामा आसां आपूण भाग्यवंत आपण मिक्वल्लो कोणूच ना म्हणून तांणी सर्वेस्परान सू करता म्हणून सर्वेस्परा बोट दाखयतात ते देखून सर्वेस्पर म्हणटा हे इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करता तें सारकें गी वा तुमी करतात तें सारकें खंयचें तें पळया जर तर नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता एक नितीवंत मनीस फरिजेव नितीवंत मनीस शास्त्री नितीवंत मनीस जर ते नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करतात तर ते वायटांत मरतात वायटा लागून मरतात भाग्यवंतपणा लागून न्ही खोट्या करण्या लागून मरतात आनी ते मरतात ते नाश जातात ग्रेस्त मनशाच्या आनी त्या दुबळ्या लाजराच्या ओपारींत आमी पळयता तो ग्रेस्त मनीस मेलो ताका पुरलो तो नाश जालो आनी पळया देखून नाश जातात पूण एक खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव आसयता आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना जावं पुरो ती प्रद्वारा सांपडलेली स्त्री जावं पुरो त्या समारिताची स्त्री जावं पुरो जाकेव जावं पुरो माथेव जावं पुरो साऊल आसलो पाऊल जाल्लो पाऊल जावं पुरो अगोस्तीन हे पातकी जिवीत पाठ करून नवें जिवीत जियेल्ले ते मरोंक नात अजुनूय जिवंत आसात म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो आनी असले परिवर्तनाचें जिवीत जियोवंक जेजू आमकां आज आपयता दुसरो पूत बापायला कितें म्हणटा वच पुता ताका म्हणल्यार काम कर म्हणटाना दुसरो पूत कितें म्हणटा जायत बाबा हांव येता जायत बापा बारीक खुशी हांव येता म्हूण वॉकिंग गेलो
वो वसूंक उतना वो बॅट आनी बॉल काडून खेळूंक गेलो तोटाक वसूंक उतना कामाक मांकोड केलें ताणें मांकोड केलें कोणा बापायकी मांकोड केलें मेळ्ळें पुरा मांकोड करचें डोंगी मनीस डोंगी दगलबाज मनीस भायर एक भितर एक उलयतले मनीस हांव करतां 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 म्हूण सांगून मोस करतले मनीस काय इल्लें म्हज्या लागचें कोणी रीण आयलां जाल्यार कोणी म्हज्या लागचें रीण आयलां जाल्यार तो म्हज्या लागीं विचारता जाल्यार हांव म्हणटा आत्तां दिता आत्तां खंय दिता आत्तां ना फाल्यां दिता फाल्यां 9 भितर दिता फाल्यां 9 जाली परवांची 9 जाली एक हप्त्याची 9 जाली आचेर मेळना डोंगी दगलबाज मनीस तुवें दिता म्हणलें तें त्या वेळार दिवंक जाय हांव खंय आसा हांव कोडयाळ भायर सरलो जाल्यार म्हाका कोणी राखतात थंय आनी तो राखून तोकून म्हाका फोन करता जाल्यार तूं खंय आसाय हांव हांगात आसा हांगात पावलो खंय पावलो कोट्टाराच्या ओके पावलो तो खंय आसा तो ताच्या घरांत आसा सुटोंक ना आत्तां पावलो आत्तां 5 मिनटांनी पावलो 5 मिनटां जालीं 25 मिनटां जालीं 50 मिनटां जालीं हो ना आत्तां येता आत्तां पावलो हो थंय सुकून तूं बाकी असले दगलबाज डोंगी मनीस आसात हांव तें करतां करिनासता हांव तें दितां दिनासता रावचें हांव आत्तां येतां येनासता रावचें मुखार हे पाटयेक मोस करतले कपटी वंचन करतले मनीस आमच्या समाजान जायते आसात हर एका क्षेत्रांत आसात हर एका क्षेत्रांत खंयच्याय क्षेत्राची नांव हांव काडिना तुम्ही खंयचीय क्षेत्रांत तुमच्या मोतीन चिंतात जाल्यार त्या हर एका क्षेत्रांत असले डोंगी दगलबाज आनी कंटाळ्याचे मनीस आसात पाटी मुटकार करतले अनितळ मनीस ते कपटी मनीस ते आनी तांकां देव केदींकच पळोवंक मेळचो ना हे स्पश्ट म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून आमी मोतीन दवरूंक जाय जें कितें हांवें बसयलां तें हांवें करूंक जाय देवा मुखार आनी पेल्या मुखार जर तर पेल्या थंय विस्वासी तूं आसाय देवा थंय तूं विस्वासी जातलोय ना जाल्यार तुजें जिवीत तें फायद्याचें पडचें ना देखून जेजू म्हणटा 8 बागेंत नितळ मनाची कितलीं बागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो मुखार बेसांव मागचे पाटींक गाळयो दिवच्यो ते सारक्यो न्ही मुखार बेसांव मागचें मुखार फुगारचें फाटल्यान सुरी घालची तें बिलकुल देवाक मेसवतलें काम न्ही तें एक नितीवंत मनशाचें काम न्ही तें अनितीवंत मनशाचें काम तसल्यांचें जेजू खंडन करता तसल्यांक जेजू कांटाळटा तसल्या तावन परिवर्तन जावंक आनी सासणाक बाळचें जिवीत जियोंक आयचे सुवातेन जेजू आज आमकां उलो दिता तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वचपांत सो पावलो बो अपर भायर म्हणटा क्रिस्ता थंय कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगा तावन येता तें उत्तेजन तुमचें थंय कांयच आसा जर आत्मीक एकवट तुमी कांयच दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी कळवळ्यान तुमी भरल्यात तर एकाच मोगान एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोश तुमी भरपूर करा पळया तुमी एका मनाची जाया एका मळजाची जाया नितीवंत जाया डोंगी जाय नाकात दगलबाज जाय नाकात मुखारे पाटयेक जाय नाकात आनी खंडीत तवळ तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणून दाखोवन दितल्यात स्वार्थाक पडून पोकळ दवलते खातीर कसलेंच वायट तुमी करिनाकात बगार कलत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्राण चड बरी म्हूण तुमी लेखा तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं दी वो अपुर्ब्याची शिकवण तुमचें मन म्हजें आनी तुजें मन क्रिस्ता जेजूच्या मना सारकें एक नितळ एक मायपासी एक दयाळी एक कनवळी एक बक्षणाचें एक कलतेपणाचें जावं दी म्हणून आमी मागया जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर कळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणलें जावं दी आमचें मागणें आनी ह्या प्रमाणे आमी एक नितीवंतपणाचें एक सादेपणाचें जें कितें आमी करूंक जाय तें करूंक सर्वेस्परसो आदार करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन भावानो भयणीनो आमी उबी रावया त्रिएक देवते आसूल आमचो बाबार तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अवकार मुरयेतान जल्मलो 5 पिलगा ताणें को सोंसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यान जिमर्सबे करूं येतलो सतमंत हांव पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस बे भक्तां एकता पदकाचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन मुगळ भावानो भयणीनो आमी आत्तां उसारलेल्या ह्या आमच्या बाबार्थान
आमची मागणी, आमची गरजो, आमची तेसांव, आमच्या आशा पवर्तनच्या मागण्या मुखांतर सर्गेच्या बापा समोर आमी उबारया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. काकुळदार बापा पवित्र सभेच्या मनयाऱ्यांनी देवाच्या उतरा समोग आपले ताब्यात दिल्ल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक परगड करच्या वावरांत आपणाक समर्पितना तांचे थंय काकुळतेचे स्पिरीत आनी सडय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. राष्ट्राचे उदरगते खातीर वावुरच्या मुखेल्यांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक, समाज सेवकांक तुजे कृपेन बर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेस्तांक मेळचो सवलत्यो लाभच्याक तांणी निस्वार्थी रितीन वावरूंक बरें मोन दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध संकश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या समेस्त सद्यांक नव्या बरवर्षांत तूं बर दिसपट्टो ग्रास जोडचें काम आमकां दी. अशें बाबार्थान आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी देवापोणी फुलोवन दीत घरांत मागण्याचो बक्षण्याचो स्पिरीत सोडून दी आनी वडिलांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी कुटुंबांत व्हडा मोगान करूंक आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या समेस्तांनी आपल्या जिवितांत दिल्ल्या उतराक विधेय जावन जियोंक फवतें नितिवंतपणाचें जिवीत जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कोरोना तशेंच एड पिडेनी कश्ट दिल्या सर पिडेस्तांची तूं बिरमत पाव. तुज्या काकुळतीन तांची पिडा तूं गण कर. तांकां तांच्या जिविताचो बरवसो लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बोर दोळे दांपया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां तांच्या खातीर विशेश करून आमी मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसतना आमच्या संवसारी वडण्यांक लागून पथकांत आमी पडटा आनी पथकांतच आमी मरता. तशें जायना जावच्याक आमच्या पथकांतावन आमी मेकळें जावंक पथके जिवितां पाठ करूंक नवें जिवीत जियोंक आनी अमुकांत रुपांतराचें जिवीत जिवन सर्गी सदांच काल तुजे सवय जियोवचे भाग आमी हर एकल्या फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवे सर्विस परा सर्वस्त्र विनोद उदार दिला तो उडो अमृत अमृत मेदला सर्वस मुझे ससनाच्या ससना देवा वायना सवे हे तू सौम्या काळीस मुझे खालते भोळे सर्विस परा विनोद उदार दिला तो दोघाच वायन मध्ये तक्व दिला सुरू केला कांत ताचेर सरके तुझे मोगान तुझ्या तू ते भर. घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवे ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदार देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आख्या पयशेच्या आदवाक सरस्पोर मानून घे. कनवळे आमच्या भोवमुगाळ देवा आमी तुका भेटयता त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं देन मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतर वावती जर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो
पातका वरवीं तुजी बरगी तुजी इश्टगात सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पद्वेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुतानी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्या तुज्या पवित्र सभेतून तांकां एकवटायताय. तुज्या जिनसवार कर्तृत्वानी तुजी जाणवाय वाकणच्या तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचे मंदिर करताय. देखून देवदूतांच्या सरदळबारां सांगाती संतोषान मी तुजी स्तुती गायता. Povi dalbara so serves por tu sargani sonsar borla tuja vai baba o sergi tu ka jai jai serves por ache navi tata ka jai o sergi tu ka jai jai o sergi tu ka jai jai. सगळी मिती मेघाली बहु पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता संदर्भात सगळे आमचे जिवीत सुमयाच्या पांयतळ समर्पिया. आमचे अहंकारी आमचे गर्वे आम्ही आमचे कपटपणाचे जिवीत आमच्या अनितवणपणाचे जिवीत सुमया समर्पिया. आमकां परिवर्तन करूंक ताची कृपा आमी मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त म्हूण सांपासत तेवा रोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू आमी होवून काता आनी हे कालसिंतले पियेता तिथे पोटी तूं वैभवान येवस आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी श्रोणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां माठोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन
आमच्या सोडूनदाराची आज नमतीन दवरना आमच्या अनितिवंतपणाच्या जिविताक पातकी जिविताक अविश्वासीपणाच्या जिविता पाठ करून सताची नितीचे जिवीत जिवन सर्गीच्या राजा कुशीन पवोंक देवाचो आदार मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसकलेले आमचिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देह करुणेचे वेतांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटये आनी सर्व आकांतांतली वाठाई कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे तेनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळी आमी दिंबी घालया हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्त तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली सांडून गेल्लें सोदूंक आयिल्ली पातक्यांक आपोवंक आयिल्ली आनी ह्या संदर्भार जो कोण मनीस पातक सांडून परिवर्तन जाता सर्गीच्या राजांत ताचे ती चड उल्हास भोगता संभ्रम चलता म्हणून जेजू आज आमकां उलो दिता पतके जिविता पाठ करून नवें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हणून आज मागच्या वक्ता हे सुम्याचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मुगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ वो क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायना रुपार आमकां सेवंक आमकां साथ दिना ह्या संदर्भार जेजूक आत्मीक रुपान आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया सोमी आमच्या काळजान तुवें आमच्या मनान तुवें आमच्या जिवितान तुवें सदांच आमच्या संगाता राव म्हूण आमी मागया सोम्याक आत्मी तरान आमचो करून घेवया सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता सस्ती सुका वरून पावसो सस्ती सुका पावसो सोम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमन तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवान ती आमकां वांटो मेळो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मगळ भाव भयणीनो भोव अपुरबायन नितळ काळ सामानान एमिसाचें बलिदान बटयलेल्या तुम्हा समेस्तांक
हांव अभिनंदन पटयतां, देव बरें करूं म्हणटा. प्रतिरितीन देव बरें करूं म्हणटा भाऊ मॅक्सीक पोवापुरब्याचें संगीत करून ह्या मिसाक ताणें आदार दिला. तसो उपकार बावडटा. ह्या मिसाची सगळी मंडावळ केल्ल्या भाऊ जयसनाक वाचपा वाचून आदार दिल्ल्या विल्माक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे सगळे मिसाचें चित्रीकरण करून तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवचें सगळी मांडावळ घालच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाक. तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फेर्नांडीस तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां ताचेर ताच्या कुटुंबाच्या सण्याचेर मागता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, कोरोना पिडा आमच्या भारतांत बडादी विस्तारती आसा. हे संदर्भात आमची जागृतकाय सांबाळची आमच्या हातांत आसा. देखून आमी जागृत रावया, हेरांकी जागृत रावूंक सांगया. आमी भलायकी बरी जावया, हेरांकी भलायकी बरी रावूंक आदार दिवया. आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. हर एका मंगळारा ह्या पुणतळार नवेन आमी सुरू केलां. सकाळीं 9 वरार मीस नवेन, ताजे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्या मिसाक नवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी वार्षिक परब सोंप्या रितीन आचरण करता. साद्या रितीन कोरोना पिडा आसले वरवीं आनी प्रति रितीन ताजी नियमां आसलेले वरवीं गद्दड्यान आमी आचरण करिना, पूण साद्या रितीन आमी आचरण करता. ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर आमी नवेन सुरू करता, 9 दिसांचें नवेन. आनी 28 तारखेर आमी फेस्त संभ्रमता. ह्या फेस्ताक मिसां आनी तेसावां दिवंक आसा तर तुमी आमच्या वेबसायटी मुखांतर वा आमच्या फोन नंबर मुखांतर वा आमच्या एड्रेसाक तुमी धाडून दिवयेत वा आजच्या विशयांत मुखल्या दिसांनी सविस्तार माहिती आमी तुमकां दितल्या, ती तुमी मानून घेवची. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक दिमी घालून तकली बगोवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या मी वेता ती तुझी गाता, उपकारांस तुझ्या अर्गा दिता. वाटेन तुझे सोलो, मोगन तुझ्या रावो, संदेश तुझो गाजो आधार मागता. घोटाय जोडून सर्गी कानान मुखार सरता कुरपे, कष्टां तुका तुजेर पातयर मुखार सरता उरपे. घोटाय जोडून सर्गी कानान मुखार सोम्या कुरपे, कष्टां तुका तुजेर पातयर मुखार सरता उरपे. सोम्या मी वेता ती तुजे गाता, उपकारांस तुझ्या अर्गा दिता. वाटेन तुझे सोलो, मोगन तुझ्या रावो, संदेश तुझो गाजो आदार मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.